क्वेश्चन किती विचारतले बेबीचे पॉटी बद्दल चिकन खाल्ल्याच्या तेका कॉफी जाता अशें तुका दिसता अशें म्हाका दिसता. पूण आता पळय तू थोड्याच दिसा पयलीं आयिल्ले 13 तारखेक तेन्ना तेका मोशन जायत नाशिल्ले म्हणून आयले रायट. तेन्ना हांवें मागीर तुका ते मोशन जायना म्हणून 6 दीस जावना जाल्यार मागीर ती सपोजिटरी दिवपाक सांगले. तेन्ना पर्यंत तेन्ना सुद्दां तू चिकन खाताले मागीर आतां तू मदींच कित्याक चेंज जाले आसतले. सो तुज्या चिकनान काय प्रॉब्लेम जायना. पूण चिकन खाताना जरा तुवें चिकन पीसीस खाल्ल्या चड गरम मसालो खावं नाका. बिकॉज क्लिनिकली आय हॅव नोटीस की बऱ्याच वेळा जेन्ना चड गरम मसालो खावन मम्मा जाता न्हू भुरग्याक जाल्यार मोशनाचो पातळ मोशन जावं शकता. तेजे रिजन म्हाका खबर ना, पण भरपूर भुरग्यांनी पळयला. ओके, दुसरो कितें क्वेश्चन आशिल्लो तुजो? हांवें माझा पिली म्हणून थंडी जाली ना, तुवें माझा पिली म्हणून तेका थंडी जावची ना. तुवें आईस्क्रीम खाली, थंड कितें खाले, थंड कितें पिले म्हणून तेका थंडी जावची ना. पूण ते तसले सगळ्यो गोष्टी माझा, आईस्क्रीम आणि कितें बाकीचे जे फास्ट फूड टायप असता पळय, इट इज नॉट गुड फॉर युअर हेल्थ ऑल्सो. ओके, तुका जर थंडी हरशी जाली जाल्यार तेका थंडी जातली. दॅट टू तू खोकता, तू शिंकता तितूंतल्यान, तुज्या ब्रेस्ट फिडिंगांतल्यान न्ही. सो तुका सर्दी थंडी जाली, तुका जोर जरी जालो जाल्यार सुद्दां तू ब्रेस्ट फिडिंग कंटिन्यू करू शकता. फक्त एक मास्क घाल तोंडाचेर सो दॅट बेबीक ते ट्रान्सफर जावचे ना. बट बेबी कॅनॉट बी अवे फ्रॉम यू. बेबी हॅज टू बी विथ यू. ओके.